पेपर वाचलो म्हणजे लोकांक दिसता कैदी 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 गुंड हांगा कोणूच असे टेररिस्ट असे कोणूच ना अजमल कसाबाच्यान कोणूच असले कसलेच मनीस ना हांगा जो मनीस कोण कैदी येयला हांवें स्वताचो एक्सपिरियन्स केला जे साहेब आमचे वयर टॉप लेवलाचे ऑफिसर बसता तांकां पसून हांव एक मेसेज दिता कित्याक कोणी कितें सांगलें जावं कितें कोणाचें कितें आयकपाचें तुका कित्याक हांगा सगळे आमी एक चीट एक मत करून सकाळी फुडें उठून कसलीच झगडी ना कसली झुज ना कांयच ना सगळे बरे करून फामील भाव अशें करून चलता असली विचाराचे मनीस हांवें भायर बसून पळयला तर हांगा असले बरे बसून मनीस आसा तांकां सदांच वायट म्हणूंक जायना की चूक घडटा हांव ना म्हणना चूक घडल्यार देव पसून ताका माफी करता तर भायर आमकां समाजान आमकां एक बरो चान्स दिवचो खंय एक आमकां आमकां भितर इतली त्रास पडून आमी गेले फाल्यां आमकां शीत करपा जायना आमकां इवन खंय गव्हर्मेंट जॉब पसून दिवपा जाय कित्याक आमी फाल्यां वचून कितें करतले भायर म्हाका सांग परत आमी चोरी आमी इतलें बरें शिक्षण घेतलेलें हांगा आसा भायर वचून तें आमकां परत क्रायम करपा नाका तर आमकां भायर वचून कितें बरें नांव करून कितें बरी वयर आमी टॉप लेवलाचेर आसपा जाय अशी म्हाजे मनाचे विचार आसा ते आमच्या आतां फुडें सरकारान कितें पळोवपाचें कितें कोणाक दिवपाचें एक संदी गव्हर्मेंट जॉब दिवपाचो